नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कर्नाटकाचो डीपीआर गोंयाक म्हारग थारपाक शकता. म्हादय प्रकल्प अभ्यास समितीचो निष्कर्ष. कर्नाटकान गोंयाचेर अन्याय करून डीपीआर तयार केला. डीपीआरात केंद्रीय उदक आयोगाची दिशाभूल केल्ल्याचो निष्कर्ष. कळसा बंडुरा प्रकल्पाविशीं अभ्यास करूंक गोंय सरकारान उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामीच्या अध्यक्षतेखाला 14 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. गोंयचो बजेट 8 तारखेक मुख्यमंत्र्यान जाहीर केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर 6 तारखेचे अधिवेशनाचे कामकाज 10 तारखेक धुकल्ला. 2 ते 9 तारीख मेरेन जावपी अधिवेशन आता 2 ते 10 तारखे मेरेन जातले. 2 ते 9 तारखे मेरेन विधानसभा अधिवेशन. मुख्यमंत्री खंय 8 तारखेर बजेट सादर करतलो. बजेट 8 तारखेर दिसता. 8 तारखेर म्हणजे आज म्हाका आज सगळ्या विशयाचेर म्हणजे 2 तारखेच्यान सुरू जाता. 2 तारखेच्या ह्या वर्सांतली पयलीं 1753 गव्हर्नर एड्रेस करता आणि त्यानंतर सप्लिमेंटरी जो डिमांड आसा त्यावेळी तो प्रेजेंट करतो आणि 8 तारखेक मुख्यमंत्री आपलो बजेट मांडतो आणि मध्यंतरी असं एक झालं की 6 तारखेक पंतप्रधान येता पळय, त्यामुळे 6 तारखेचो जो बजेट सेशनाचो दीस आसा तो शिफ्ट करून आमी 10 तारखेर करता. मजगती प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर 6 तारखेक विधानसभा अधिवेशन ना. ह्या दिसाचे कामकाज 10 तारखेर धुकल्ला. 6 तारखेक ते सेशन घेवचें ना. 6 तारीख म्हणजे खंयचो दीस मंगळार आनी तो त्या दिसाक जो बिझनेस आसा म्हणल्यार क्वेश्चन आवर, 0 आवर आनी कॉलिंग अटेन्शन आनी ते शेनवाराक घेतले. हे मेजर डिसिजन. ताजे फुडें आमी पोजिशनान तांकां सांगिल्लें आहा की आमकां जे लिमीट केलें 15 अनस्टॅड क्वेश्चनाचे ते 25 करचे पडले आनी जे 5 वर्सांचे मेरेन इन्फॉर्मेशन दितले ताजे फुडें कित्याक दिना ते 15 वर्सांचे करचे. आमकां दिसता अशें की आतां हे नवे काँग्रेसींतल्यान जे BJPन आयले, फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामत, असल्यांक साल्वार करपा खातीर हें इन्फॉर्मेशन 5 वर्सां मेरेन लिमीट केलां अशें दिसता आनी ताजे खातीर चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. हें एक जालें. दुसरें जे इलेक्शन जाता ते क्लियर आसपाक जाय. इलेक्शन अशें कशे येतात आनी क्वेश्चन 48 आवर्स पयलीं पावना. दुसरें म्हणटा ते 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन 15 वर्सां मेरेन करचें आनी 15 क्वेश्चन जे अनस्टार्ड आहा ते 25 करचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय काँग्रेस लोकसभेचे 2 सिटांचेर उमेदवार दवरूंक सोदता. इंडी अलायन्स केंद्रीय समिती कितें निर्णय घेता ते पळोवंक जाय. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमा उलयलो. BJPक हरयतले जाल्यार युती जाय. गोंयच्या हिता खातीर फूट नाका. 27 तारखेक स्क्रीनिंग कमिटी येता तेन्ना कितें जाता ते पळोवया अशें युरी उलयलो. इंडी आघाडीचे कुडके जावपाची परिस्थिती. पश्चिम बंगाल, पंजाबात TMC आप एकला चलो रे. गोंयांत काँग्रेसूय तेच वाटेर. युरी म्हणटा 2 सिटांचेर उमेदवार दवरपाची तयारी. BJPक हरोवपाक युती जाय अशेंय तो म्हणटा. 27 तारखेक काँग्रेसीची खंय स्क्रीनिंग कमिटी येता. Whatever has been discussed, as I told you, the status of Goa, we have also not got any clarity. But we want the alliance to happen. It is in Goa's interest that we don't divide ourselves. If we divide ourselves, then BJP gets the advantage. आमचो प्रयत्न आहा की आमी सगळ्यांनी एकठांय जायन इलेक्शन. We have to look at everyone's interest and the interest of Goa fight rather than a divided house. And we have announced as the Congress party that we are going to contest both the parliamentary seats. So, पण जेन्ना तुम्ही both the parliamentary seat contest करता म्हणटा तेन्ना पळय आपाचे जे आमदार आसात ते म्हणटात तांकां एक जाय आनी definitely they are 2 MLAs. They have asked for it. So let us see what the centre decides, whether the alliance is going to take place or what is the future. I think we will know in a short time. On the 27th, our screening committee is also coming down from Delhi to speak about the parliamentary elections. Definitely things are moving at a fast pace. पण गोव्यान उरतेली तुमची जे अलायन्स आसा ती स्ट्रॉंग उरतेली की एक पार्टी तर गोव्यातली TMC आसा ती भायर सरली. सो उरले फक्त तुम्ही आनी आप. TMC भायर सरली अशी स्टेटमेंट इन Bengal. Overall, she's not come out of the India alliance. I don't think she's come out because they're contesting polls individually. Definitely, whether this is part of the strategy or what is, I think everyone knows. It's an open secret.
But definitely the need of the hour is that all of us should work together. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिराक नवी समिती नेमपाविशीं मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवणें केलें. कांय दिसां भितर कला मंदिराक नवी समिती मेळपाक शकता म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कला मंदिरांत एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. कला मंदिराचे मेंटेनन्साचेरूय खंय लक्ष घालतले. हांव कला आनी संस्कृती संचालनाचो मंत्री आसलो जाल्यार कमिटी म्हणजे एक्झिक्युटीव कावन्सील जें आसा प्रत्येक रवींद्र भवन इन्क्लुडींग कला अकादमी किंवा राजीव गांधी कला मंदिर थंय आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या अधिकाऱ्यांक सगळीं येता आनी आदरणीय आमचे फोंडेचे आमदार तेच बरोबर कृषी मंत्री सुद्दां उपस्थित आशिल्ले. जाता तितले बेगीन ही कमिटी करून कावन्सील घेवपाचो कितलो कार्यावळींतलो आनी एक अंदाज म्हाका दिसता बिफोर एक असेंब्ली किंवा बाय असेंब्ली दिसानूच अशें करपाचें. वयले थोडे कपचे बीन पडलेले आसा आनी मेंटेनन्साची गरज आहा थोडी काय. नॉर्मली कशें आसा न्ही म्हाका खबर आसा इवन जे POP जेका आमी म्हणटात प्लास्टर ऑफ पॅरिस काही गोश्टी उदक बीन जर लागलें जाल्यार म्हाका दिसता खूब ही आमच्या घरांनी सुद्दां काही गोश्टी पडटात. ताका एक हें आतां POP न करता आसतना थोडोसो विचार आसा की नवी एक टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा तेजी सिलींग बीन कितें आसा ताजो एक खर्चूय आसा. मडगांव आरोग्य केंद्र स्थलांतर केल्ले त्या हॉस्पिसियोच्या पोन्न्या बिल्डिंगेचे स्लॅबाचे कपचे कोसळ्ळे. जनेलाचे वायझरूय कोसळ्ळो. कोणाक मार लागिल्लो ना म्हूण दोतोर अमिता लोटलीकर सांगता. मेंटेनन्स ना म्हूण बिल्डिंगेची बाबत अवस्था जाल्या शॅडो कावन्सिल अध्यक्ष सावियो कुर्तिनोचो आरोप. हांव आतां मडगांवच्या ओल्ड हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाच्या भायल्यान आसा. फाटीं अर्बन हेल्थ सेंटर मोडलो आनी अर्बन हेल्थ सेंटर हिंगासर ओल्ड हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो. पूण आयज हांगासर ओल्ड हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचो स्लॅबाचो पोर्शनाचो एक पार्ट पडलो आनी तो एका सज्जार पडलो आनी ती सज्जा फुटली. Immunization session was going on and the piece which has collapsed, it is just a part of sajja on the unused wall, unused part of the building, so that a piece of it collapsed. So just as a precautionary measure, we shifted all the patients down and we have shifted the immunization. We actually in a process of shifting the immunization on the other side of the building. That's all. There was no harm, no injury to anyone. अर्बन सेंटर चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें म्हणल्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 लाखां कितें एस्टिमेट जाल्लो सिंगल टेंडर जालें म्हणून आतां कितले तेंप जाला आतां वर्स जावपा येयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 लाखां एस्टिमेट हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचो आमकां बिल मेळ्ळा आहा ताजेरूय आमी उलयतले हाजे मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आहा तेजे आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. 10 crores काम दिलां विदावट टेंडर. मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सावियो डायस. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टराची बीजेपीत घर वापसी. बीजेपीची तिकट मेळूंक ना म्हूण पोरू कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके पयलीं तो काँग्रेसीत गेल्लो. वेंचणुकेंत बीजेपीच्या उमेदवारा आड तो हरलो. आतां काँग्रेसीत बरी वागणूक मेळना अशें रजाव दीत तो परत बीजेपीत. वेर्णा उद्योगीक वसणुकेंत गॅस लीक जावपाचो प्रकार. प्रेस्तारा सकाळच्या वेळार घडणूक. प्रकार लक्षात येतकीच कोणे तरी वेर्णा उजो पालोवपी दळाक कळयलें. अदानी कंपनीचे अंडरग्राउंड गॅस सप्लाय करपी पायपांतल्यान गॅस लीक जाल्याची माहिती. अधिकाऱ्यांनी गॅस सप्लाय लायन बंद केली. परिस्थिती नियंत्रणात. अराउंड 10:45 सुमार आमकां गॅस लिकेजाचे कॉल आयले आनी आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलें. थंय वचून पळयलें जाल्यार व्हडली गॅस लीक जाता पायपांतल्यान आनी तेजे लेबर्स आसले तेणी पयलीं थंय माती मारून ताका कवर अप केली. पूण थंय ती गॅस म्हणटा ती लीक जाता आनी रिस्क आसली थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आहा. सो आमी इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटी हें केला आनी ट्रान्सफॉर्मर शट ऑफ केलो आनी दोनूय गाडीचे रस्तो आमी ब्लॉक केले. गाडी येयना रावपाक आनी इमिजिएटली आमी अदानी गॅस कंपनीचेर पर्सनल कॉन्टेक्ट केला आनी सांगलें ताका लायन अशी लीक आहा शट ऑफ करची. रोखडेच ते आयले आनी तेणी लायन ती आयसोलेट केली
मागीर कांय वेळान ती सबसायड जाली हें जालें गॅस पायपां नासली ती हें जालें मागीर तेणी मिटरान चॅक केलो आनी सेफ आसा म्हूण सांगलें आमकां ती आतां कांय मागीर आमी विड्रॉ सद्याक काम चालू आसा काम चालू आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक मोठो संकट येवपाचो कित्याक ही गॅस पायपलायन जी आसा ही व्हेरी डेंजरस आसा आनी हाका लागून हांगा स्पार्क पेटून उजो पेटून इवन एक्सप्लोजन सुद्दां जावंक शकतालें अशें गांवचे जे लोक आसा ते आमकां ऑन कॅमेरा येवंक सोदना पूण तांचें म्हणणें आसा की इट वॉज अ व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन समहाव आयज देवाचे दयेन हांगा कांय जावंक ना. वेर्णाच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. पुलीस उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांकां विशिश्ट सेवा राष्ट्रपती पदक जाहीर जालें. डीवायएसपी विल्सन डिसुजा आनी तुषार वेर्णेकाराक पुलीस दळांतलो उत्कृश्ट सेवा पुरस्कार फावो जाला. 26 जानेवारीचे कार्यावळी वेळार तांकां पुरस्कार दितले. येता ते रिपब्लीक डेक 1132 पुलीस ऑफिसर, फायर सर्व्हिस, होम गार्ड, सिव्हिल डिफेन्स आनी करेक्शन सर्व्हिसेस जे आसा तांकां गॅलंट्री आनी सर्व्हिस मेडल हे जाहीर जाला. गोव्या खातीर टोटल 3 मेडल्स आसा. पयले मेडल जे आसा ते डीवायएसपी सिद्धांत शिरोडकर हांकां प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस हो जाहीर जाला. विल्सन डिसुजा हे डीवायएसपी आसा मोटर सर्व्हिसान तांकां मेडल जाहीर जाला तो मेरिटोरियस सर्व्हिसा खातीर. आनी डीवायएसपी तुषार वेर्णेकर हे जे सीएम सेक्युरिटीन आसा तांकांय मेडल जाहीर जाला तो मेरिटोरियस सर्व्हिसे खातीर. खासगी रानां वाठारा विशीं राज्य सरकारान अधिसूचित केल्ले नेमांक आव्हान दिवपी गोवा फाउंडेशनाची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. सुदारीत नेम चालीक लावंक राज्य सरकाराचो मार्ग मेकळो जालो. गोंयच्या सुदारीत नेमाक एनजीटीन बावटो दाखयतना गोवा फाउंडेशनाची याचिका भायर मारिल्ली. उपरांत गोवा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्टात गेल्ले. एनजीटीन 30 जुलै 2014 दिसा दिल्ले अर्दीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवन राज्यांतल्या खाजगी रानांची वळख करपा खातीर 0.1 कॅनोपी डेन्सिटीचो विचार करात म्हणून एनजीओ गोवा फाउंडेशनान मागिल्लें. सुप्रीम कोर्टान तांची याचिका भायर मारली. खाजगी रानांचेर गोंय सरकाराचे निकशाक सुप्रीम कोर्टानूय बावटो दाखयलो. खाजगी रानांची वळख करपाक निकश निमणे पावण्यार पावला आनी आतां रेस जुडी काडटा तत्वाचेर आव्हान दिवंक मेळना असो गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट घाल्लो. खाजगी जमिनीचेर रानां वळखुपाचे निकश 1991 वर्सा मुंबय हायकोर्टान 27 नोव्हेंबर 1990 दिसा दिल्ल्या निर्णया प्रमाण थारायल्ले अशें सरकारान सुप्रीम कोर्टाचे नदरेत हाडून दिलें. अधिसूचनेतले कांय निकशा प्रमाण खाजगी रानां वाठार जाहीर करपाक त्या वाठारांतली 75% झाडां जंगली आसपाक जाय. तशेंच खाजगी रानां वाठार सरकाराच्या रानां वाठारांक तेंकून आसपाक जाय. उण्यांत उणें 5 हेक्टर तरी जमीन अशा झाडांनी भरिल्ली आसपाक जाय. एनजीटीन ह्या प्रकरणात सुनावणी घेतल्या. गोंयांतले रियल इस्टेट संघटनेचे म्हळ्यार क्रेडायचेंय म्हणणें आयकून घेतिल्लें. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराच्या सुधारीत निकशांचेर शिक्को मारिल्ल्यान सरकाराक सुधारीत नेम चालीक लावंक मार्ग मोकळो जाला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मांद्रे गटारांत एकल्याची कूड मेळ्ळ्या. सोंपला तो रशियन नागरीक अलेक्झांडर म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. कसो सोंपलो ताचें कारण अजून कळिल्लें ना. ताची कूड पोस्टमॉर्टमाक जीएमसीत धाडला. रिपोर्ट आयल्या उपरांत स्पश्ट जातले. पुलीस तपास चल्ला. मांद्रे पेडणे हांगा एका ट्युरिस्टाचे डेथ बॉडी मेळिल्ले आसात. ताचें नांव अलेक्झांडर आसा. 43 इयर्स ताची एज आसा. मरणाचे कारण अजून मेरेन कळोंक ना. पोस्टमॉर्टमाचे वेटिंगान आसा सद्या. इन्सिडंट अशें घडला की सांजचे टायमार तो ट्युरिस्ट आसा वचा आसतना ते व्हळार पडलो बॅलन्स वचोन आनी मागीर 108क फोन करून ताका व्हेले अशें लोकल हांचें म्हणणें आसा. आनी मागीर ते व्हेल्या उपरांत डॉक्टरान ताका डेथ म्हणून डिक्लेअर केल्या अशें इन्फॉर्मेशन सद्या मेळटा. हो जो ट्युरिस्ट आसा तो रशियन आसा आनी एज 43 आसा आनी तो जे बॅलन्स वचोन तो त्या व्हळान पडून ताका मरण आयल्याचो सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. पण डेथ ऑफ कॉज जे कारण जे आसा अजून मेरेन कळोंक ना. पोस्टमॉर्टमाचे रिपोर्टाक वेटिंग करत आसात. सद्या पेडणे पोलीस आनी फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नवी दिल्ली जावपी भारत पर्व उत्सवात गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत केला. विकसीत गोंय विकसीत भारत हे संकल्पनेचेर आदारीत गोंयचो चित्ररथ तपलोका योग क्षेत्र गोंयची दर्या संपत्ती जल जीवन मिशन आनी हेर दायजाचें दर्शन घडोवन हाडटा.
गोयचे फोंडे वाठारांतले नामनेचे कलाकार सुशांत खेडेकार हांणी हो चित्ररथ तयार केला. Currently, we are standing in front of Goan Tableau for 2024, which is being entirely conceptualized and created by Sushant Khedekar, a renowned artist from Goa. As we can see at the tableau, the tractor portion, the tableau is led by a tall statue of Lord Parshurama, also depicting that Govan Bhumi is also a Parshuram Bhumi, and we can see a very tall statue right on the tractor portion. And this statue is situated at River Mandovi, which depicts unity and diversity in Goa. And followed by, we can see a yoga stamba, which also is representing the harmonious people in Goa and also the unity that Goa follows. It is spread across the lake. We can see the Yog Setu created, which is a architectural brilliance. We can also call it as a engineering brilliance. And we can see various yogasanas and yoga postures which have been created and depicted, which is right in the city art of Pension near River Mandovi. And also we have conceptualized the theme of Har Ghar Jal, which was promoted and started by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and Goa being the very first state to have this mission completed of Har Ghar Jal. So in all, we are having a very tremendous response to this float here in Delhi. Lot of people are visiting the float. They are asking lot of questions, and we are really loving it. We are handling all the inquiries, and people are just loving to see this tableau. म्हापशेची बोडकिनीची जात्रा सुरू. हे 89वे वर्स जागृत आणि आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडकेश्वराक लोक मानतात. म्हापशेकारांचो तो राखणदार. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात. बोडकिनीची फेरी फामाद. गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेनूय बोडकेश्वराचे दर्शन घेतले. To visit this temple, Grama protection of the area by Grama temple deity. Of course, Goa is considered as God's own state and area. From always it is protected by even from the colonial attacks and other things. The power of the village Grama, Devada, Devan and Devada are always be seen everywhere. I had occasion to visit almost all temples and churches in Goa, and today, because when I reached here, the faith of the people in this deity and other things are there. So in a dharmic way is not confined to temples alone, but all the faith. Our concept is also that Ano Bhadra Kradavo Yanda Vishantaka, let noble thoughts come from everywhere. So that is why Indian society, unity we can see everywhere. Through the process of legal also Rama, that Ayodhya incident is there now there, that temple. It is not confined to a religious faith alone, but the faith of the entire people. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.